काल आज आणि फाल्यां powered by Father Mulla Hospital Konkani Mangaluru, supported by Jerosa Company, VTech Electrical and Lightings Mangaluru, Rexin Center Mangaluru, Manasa Water Park Pilikula and MCC Bank. काल आज आणि फाल्यां दैजिवर्ल्ड वीक्षण करच्या सर वीक्षकांक काल आज आणि फाल्यां म्हणल्या कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत. आमी आतां खरंच मातसो काल आराम जावन एक मतगात पावल्या आणि थोडेच दिसांनी आमी भगवंत हप्त्याच्या त्या एका विशेष भक्तीक हप्त्याक थंयसर पावता. पूण खरंच मातसो दीस आराम जाल्ले तावणू आमी निरंतर म्हणले बरी जायतीं धार्मीक कार्यक्रमां आमचे प्राजीत हे सगळे करते आयल्या. जायत्या फिरगजांनी विशेष रितीच्यो कुर्सावाटो नॉर्मल आयतारणीत आमच्यो कुर्सावाटो न्हय आसतना विशेष रितीच्या हप्त्यामध्ये संघटनाच्या बॅनरा काल या वाड्यागारांच्या बॅनरा काल कुर्सावाटो जाते आसात. त्या भायर सडावत आमी आमचें मनोरंजन आमी धार्मीक रितीक तें चेंज करून घेतिल्लें आसा. आनी अशें मनोरंजनाच्या ह्या प्रकाराक थंयसर पावता आसतना सडावत आदल्या काळांनी करिज्माच्या दिसांनी धार्मीक नाटक आमच्या सगळ्या कोंकणी भवारांत कोंकणी सुत्तरांत प्रदर्शीत जातले. आनी आमकां असलें एक धार्मीक नाटक सदर करचीच म्हणली एक वेदी आसा. धार्मीक नाटक सदर करचोच एक संघटन आसा, एक संघ आसा जाल्यार तें तुमकां सर्वांक कळीत आसा, कोंकणी नाटक सभा रजिस्टर्ड मंगळूर. आनी ह्या वर्सा करिज्माच्या काळार कोंकणी नाटक सभा रजिस्टर्ड मंगळूर परत एका नव्या नाटकाद्वारी आमचे हुजीर हांगासर हजर आसा. आनी भावार्थाचे जैत म्हणलें ह्या नाटका विशयांत हांगासर सविस्तार रितीन माहिती दिवंक नाटकाचे बरयणार जावन आसचे माणादीक बाप रोनाल्ड सरव आमचे मदें हजर आसात. बाप रोनाल्ड सरवाची आमकां सर्वांक वळख आसा. ते मंगळूरू आमच्या जेप्पू सेमिनरीचे रेक्टर जावन आसले. त्या उपरांत आतां थंयसर देवशास्त्राचे प्राध्यापक जावन ते सेवा दिते आसात. त्या भायर तांणी कोंकणी देवस्तुतेक लागती जावन जायते बूक बरयल्यात. आनी नाटक शेताक येवचे तर तांणी 12 नाटक मोठे नाटक बायबल आधारीत मोठे नाटक बरयले आसात. 17 व्हड नाटक तांणी बायबल आधारीत बरयले आसात. आनी 30 नाटक तांणी एक पात्र अभिनय म्हणटा तेय सगळे बायबल काणयांक बायबल घडितांक आधारीत जावन तांणी बरयल्ले आसात. महान बरयणार तशेंच महान बरें एक प्रसंगदर आनी देव शास्त्रा विशयांत विशेश जाणवाय आशिल्ले रोमांत तावन तांणी दोतोर सणादी जोडिल्ले आसा. फादर तुमी आज आमचे मदें हांगासर आसचे आमकां विशेष आमचे भाग म्हूण चिंतता. तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत मागता. देव बरें करूं. वय तशेंच भावार्थाचे जैत हे नाटक हो नाटक कळोवन दाखोवचे आसात कोंकणी नाटक सभा रजिस्टर्ड मंगळूर. आनी हाचे उपाध्यक्ष फ्लॉयड डिमेल्लो कास्या आमचेच सडावत आमच्या ह्या कार्यांनी ते हांगासर निरूपक जावन हांगासर हजर आसतात. आज आमच्या कार्याक संवाद कार्यान ते एक संवाद चलोवपी जावन संवाद भागेली जावन हांगासर हजर आसात. फ्लॉयड तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. देव बरें करूं. वय भावार्थाचे दायज म्हणून इंट्रोडक्शन म्हणलें आनी भावार्थाचे जैत म्हणलें ते एक बदलावण आसली. तुमच्या ह्या बुकाचें नांव आसा भावार्थाचे दायज म्हणून आनी हातूंत तुमचो हो नाटक हांगासर आटावता हांगासर आसा. आतां भावार्थाचें जैत आनी तें पयलें दायज आशिल्लें ताचे फाटली एक काणी ताचे उपरांत ह्या सगळ्या नाटकाची एक पाठतल म्हळ्यार एक बरयणार जावन हाचें पाठतल हाचें प्लॉट कशें आसा हाचें बेज कितें आसा म्हणून आमकां सांगलें तर बरें आसलें तुमी. बरें. भावार्थाचें दायज म्हणलो पुस्तक 5 नाटक धार्मीक नाटकां टाकता. हो पुस्तक आमी आयल्या वार 4 म्हयन्या आदीं उक्तावण केल्लो. ह्या बुकांत आसलो पयलो धार्मीक नाटक आसा भावार्थाचें जैत विक्टरी ऑफ फेथ. उपरांत हेर 5 ओट्टूक 5 4 नाटक आसात. आनी हो भावार्थाचें जैत नाटक पयल्या फावटी आमी हो सादर करचो. हो नवोच नाटक. ह्या नाटका विशीं थोडे संगती सांगचे तर आमकां समेस्तांक आमचो भावार्थ अति गरजेचो आनी आमचो भावार्थ जेजूच्या मरणाचेर आनी पुनर्जिवंतपणाचेर बांदून आसा. आमचो आदलो पाप सायब बेनेडिक्ट 16 म्हणटलो क्रिश्चियनिटी फॉल्स ऑर स्टँड्स बिकॉज ऑफ द रेझुरेक्शन म्हणून. देखून पुनर्जिवंतपण आमच्या भावार्थाक बुन्याद कशें. आनी ह्या प्राजीत काळार करिज्माच्या काळार आमी विविध नमण्यांनी
आमचो भावार्थ आमी जिवाळ करता. विशेश जावन पवित्र पुस्तकाचें वाचप, वर्साची वाट, रेतेरो, पैणां, भावार्थाची यात्रेक पैणां ही सगळें आनी तातूंत धार्मीक नाटक एक असो सगळ्यांचो शेवट आसा. आमच्या भावार्था विशीं आमी जाणा जावचो, नव्यान तो समजोवंक प्रयत्न करचे. एक नाटक, धार्मीक नाटक जेजूच्या मरण आनी पुनर्जिवंतपणा विशीं बरयल्लो हो सुमार 1 वराचो ड्रामा हो आमच्या भावार्था विशीं ह्या करेजमाच्या काळार विशेश जावन जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा विशीं परत एक आधुनीक दिश्ट नदर घालूंक आमकां आदार जाता. देखून ह्या ड्रामाचो बॅकग्रावंड पाडतळ आसा जेजूचें पुनर्जिवंतपण आनी जेजूचें मरण. जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वयर हो नाटक तुमी बरयल्लो आसा, लिखिल्लो आसा आनी तें घडीत मुखार दवरून आमी लोकांक कितें तरी सांगूंक शकता आनी तें हो नाटक आटोपता. आतां फस्ट टायम पाद्रेबाण म्हणलो, फस्ट टायम हो नाटक कळोवन दाखोवचो. पाद्रेबाण बरयल्लो आसा ड्रामा, पूण येदोळ म्हणसर प्रदर्शन खंयसरी जावना. आतां नाटक सभेन हो नाटक कित्याक विंचलो आनी तेंय पयलो नाटक आनी फ्रेश नाटक, हाच्या फाटलें कारण कितें? वय नाटक सभा फाटल्या 83 वर्सां तावन नाटकद्वारे धार्मीक सदन वो देय घेवन मुखारसून आयिल्लें एक संघटन आनी फाटल्या 83 वर्सां तावन आमी लगभग 190+ नाटक आमी प्रदर्शन केल्ले आसात. 190+. तातूंत समाजीक नाटक आयिल्लें, धार्मीक नाटक आयिल्लें आनी हिस्टॉरिकल आनी सकड संगती आटापचें नाटक आयिल्लें. हाच्या की पयलें आमी पाद्र्यापास एक नाटक आमी सादर केल्लो, उदेंतीचो चवथो राय, आनी हाचें मस्त प्रदर्शनां जाल्लीं आसात ह्या नाटकाचें. आनी हर एक प्रदर्शन हावसफूल. म्हळ्यार फादर रॉनीचें नाटक म्हणटा आसतना तें एक गूंड चिंतपाचें नाटक एक, आनी लोकांक तें आवडटात. कित्याक आमी सबार आतांची आतां पोर 3 आनी 12 वरां पिक्चर आयलें, ताच्या पयलें तो नाटक जाल्लो आनी ताच्या बरयणाराक जें कितें तें एक नाटक उबें करूंक ताका एक कितें धार्मीक संगतींत कितें अनुभव आसा, तो विशेश अनुभव फादर रॉनीक आसा. देखून तांचें नाटक म्हणटा आसतना लोक येता आनी लोकांक तें नाटक आवडटात एक. आनी एक आतां पाद्र्यापांचो नाटक म्हणटा आसतना आतां बरयणार ते पाद्र्याप जाल्ल्यान लोकांचो भरपूर सपोर्ट मेळटा आमकां, प्लस उरल्या फिरगज याजकांचोय आमकां सपोर्ट मेळटा. फादर रॉनीन म्हाका फाटल्या 1-2-3 वर्सां जावन रिपटी तांणी म्हाका तांणी संपर्क करचे आसले. तांची एक आशा नाटक सभेन नाटक टेलिव्हिजन फाटल्या 3-4 वर्सांनी तांचें नाटक जेप्पून जातलें आनी जेप्पून तो जाता आसतना फकत थंयसर जेप्पूच्या फिरगजगर मात्र थंयसर त्या नाटकांत पात्र घेतले. पूण कोंकणी नाटक सभा इल्ली विस्तार आसा, थंयसर आमकां गड ना येत्ते फिरगजेचे एक्टर्स जायचे म्हणून सांगून. आतां आमच्या ह्या नाटकांत बेंदूरकार आसात, उर्वाचे आसात, कासियाचे आसात, वेलेन्सियाचे आसात आनी इजेगरां आसात, तशे भोंवतणीचे साबार कलाकार आसात. आनी अशें म्हणटा आसतना तांची एक आशा नाटक सभेन तांचो एक नाटक कळयचें म्हूण सांगून, आनी आमची एक आशा फादर रॉनीचो नाटक आमी सादर करीचें म्हूण सांगून. हे दोनी चिंतपा सांगाता मेळटा आसतना हो नाटक हांगासर उबो जाल्लो आसा. फादर, तुमी हाचे पयलें एक ड्रामा नाटक सभेक दिल्लो आसा. हांव चिंता तो यशस्वी रितीन तांणी तो प्रदर्शीत करन काय म्हणल्यार तांतूंत जैत आपणलें आसा. हे तुमकां नाटक सभेक नाटक दिल्यार तें यशस्वी जातात आनी थंयसर तांणी सांगाता येवन तें नाटक अभ्यास करची रीत जावन दी आनी ती नाटक प्रदर्शीत करची रीत जावन दी ती उंचल्या मट्टाची जावन आसता. हे एक चिंता तुमचे लागीं आसलें की अशें? वय कित्याक म्हूण सांगल्यार आतां येदोळस फ्लॉयडान सांगल्या प्रमाणे आतां आमी एका फिरगजेक सीमीत केल्यार आमकां कलाकार मेळोवंक कश्टात आनी हेळिल्ले कलाकार आज मस्त उणे आसात. पूण नाटक सभेन हो नाटक खेळयल्यार आमकां येदोळ सांगल्या प्रमाणे आमच्या शहरांतले बऱ्यांतले बरे नटन नटनी आमकां मेळटात आनी तशें आसता आसतना नाटक प्रभाव बरीत सादर करूं सुलभ जाता. देखून ही म्हजी आशा हांवें ताच्या लागीं सांगिल्ली आसा. पूण मस्त कारणा वरवीं तें कार्यगत करूंक आयल्या वर जावंक ना. पूण आतां ती जाल्या म्हाका व्हड संतोश. कित्याक म्हळ्यार हो एक नाटक केवल मनोरंजनाक आनी साहित्याक मात्र न्ही, बगर ह्या करिश्माच्या काळार आमकां समेस्तांक लागीं हाडूंक आनी थोडें नवें चिंतप आमच्या मतींत हाडूंक साथ करता. देखून फ्लॉयडान
एक म्हणजे सपन जारी केला आनी नाटक सभेन हें चिंतप मुखार येलां देखून हांव तांकां आभारी आसा. आता म्हाका एक सवाल उदेता हांगासर. आतां जेजूचें मॉर्न आनी पुनर्जीवनपण हो नाटक आटापता, पूण एका घंट्या भितर हें इतलें पुरा सांगूंक साद जाता की तुमी बरयतना तुमकां तें कशें तुमी तें काय म्हणटात सांगत हाडलां तें. बरें, जेजूचें हें मॉर्न आनी पुनर्जीवनपण आमी एका वरान आतांच्या संशोधन आनी नव्या चिंतपान हाडूंक जायना. 4 वर्सां आदीं हांव सत्संगता म्हणून म्हजो एक ड्रामा जाल्लो आनी ताचो विशय आसलो होस्स आनी तो 2 वरांचो ड्रामा. तो आमी मोटवो करून 4 शो केल्ले आसात, जे सांत अंतोनीच्या आश्रयांत आनी सुरतकल आनी उडपी आनी किरांत आनी जायतो लोक ह्या कार्यक्रमाक आयिल्लो आनी तातूंत एक नव्याच रितीन जेजूचें पुनर्जीवनपण आनी ताचें मोण आमी लोकां मुखार हाडूंक प्रयत्न केला. आतां त्याच नाटकाच्या प्रभावान हो हांवें नाटक बरयलां आनी हातूंत थोडें आधुनीक चिंतप मतींत हाडलां. कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या मरणा विशीं आनी पुनर्जीवनपणा विशीं सुवार्थ्यांत आमकां स्पश्ट आसा, आमकां सगळ्यांक कळीत आसा, पूण तें आज एका नव्याच रितीन आमच्या लोकां मुखार हाडूंक तेच विशय, पूण थोडें सुवार्थ्य भायलें चिंतप हाडूंक तत्वशास्त्र आनी दैवीक शास्त्राचें आधुनीक संशोधनाचें चिंतप सांगात हाडन हें हांवें आटापलां. बरें, हो नाटक एका वराचो, पूण आमी तितके लांबयला. सुरवेर थोडें एक आमच्या भारताक आनी संवसाराक लक्ती जाल्लीं थोडीं सवालां विचारन भावार्थाचीं आनी थोडें चिंतप हातूंत सुरवातेक आदार दिला आनी तशेंच थोडे विशय उपरांत आमी लांबयल्या. तशें आतां सकट म्हणटा आसतना एक ड्रामा 1 वर 20 मिनटां या 25 मिनटां म्हणसर आसा. तुमी सांगतना असं कळटा हाचे भितर कितें एक विशेश एक काय म्हणटात एक पॅकेज आसतली म्हणून. कित्याक म्हळ्यार तें इफेक्टीव जावन लोकां मुखार सादर करचें आसा पळय, ताका तुमी सांगले बरीच तें काणी सगळ्यांक कळीत आसा, पूण ती सादर करची रीत आसा आनी तंतू भितर मेतेर करचे विशय आसात पळय, ते चड लोकांक आवडटात. आनी 1 वर आनी 15 तावण 20 मिनटां म्हणसर हो ड्रामा रचीत जाल्लो आसा. आनी हांव चिंत्तां आतांच्या काळार, हें म्हजें चिंतप, आतांच्या काळार इतलो वेळ आसा म्हळ्यार 1 घंटो तावण 1 hour 30 minutes हो लोकांक चड सूक्त. कित्याक म्हळ्यार आजकाल लांब नाटक पळोवची ती फुरसत कोणाकी ना, कित्याक म्हळ्यार जायत्यो रटावळे आसतात आनी धार्मीक नाटक सडवतो ती काणी कळीत जाल्ल्यान काय म्हणटात एक फास्ट फूड आसलें बरी, म्हळ्यार येवचें बसचें ड्रामा पळोवचो उठोन येचें, ह्या रितीनी ह्या विशयांत हो ड्रामा एक यशस्वी जातलो म्हण हांव चिंतां. आतां फ्लॉयड तुजे लागीं विचारचें तर नाटक म्हणटा आसतना नाटक सभेंत जायते हेळिल्ले निर्देशक आसात, हेळिल्ले कलाकार आसात आनी जायते फावटी नाटक सभेन भायल्या निर्देशकांक भायल्या कलाकारांक अवकाश दिल्लोय आसा. आतां भावार्थाचे जैत ह्या नाटकाक कोण निर्देशन दिता आनी कलाकारांचो विवार कितें? वय, कलाकारां येवचें तर जाल्यार आतां पाद्रापान सांगलें आतां हांव सत्संगता नाटक ताचे 4 प्रदर्शनां जाल्लीं आनी त्या नाटकांत आमी निर्माण करूना तरी आमचेच कलाकार तांतू आसले त्या नाटकांत पात्र घेतले आनी तांतू पात्र घेतले थोडे कलाकार ह्या नाटकांत आसात. ताच्या पयलीं आनीक एक ड्रामा जाल्लो पळय शिरवांत उदेंतेचो चवथो, आनीक एक जाल्लो इजय जाल्लो सोम्याची निमाणी वरां. वय, सोम्याची निमाणी 12 वरां. ओके. सो आतां हांगासर आमी आतां तांत्रीक संगतीक येवचें तर जाल्यार ताचे पयलीं आमचे कलाकार आसात. हे फावटी आमी निर्देशक जावन दोगांक आमी संगात घेतला. प्रमुख निर्देशक आसा मानेस्त जॉन एम पेरमनूर. जॉन एम पेरमनूराची आनी म्हजी वळख रावत 18 वर्सांची आनी म्हाका नाटक शेताक हाडिल्लेंच तांणी म्हूण सांगीत आनी हांव तांकां गुरू म्हूण लेखता. ते ह्या नाटकाचे प्रमुख निर्देशक जावन आसात. तशेंच एक मलगडो कलाकार आमचोच नाटक सभेचो सांदो, तशेंच नाटक सभेचो सहकार्यदर्शी मानेस्त जेरोम मॉरस, ह्या नाटकाचो अनेक निर्देशक. ताचे उपरांत भोव अपुरबायचें संगीत ह्या नाटकाक आसा आनी संगीत दिल्लें आसा मानेस्त शिनॉय
कॅड मिडिया सो माने सिनॉय हाजे अपूर्बाचें संगीत आसा. तशेंच कलाकारांक येवचें तर जाल्यार आमचो तो कोंकणीचो मलगडो कलाकार पयलें कासी आसो पूण आतां वस्ती आसा ताचे वॅलेन्सियांत मानेस्त विन्सन मेंडोन्सा तो आनी एक पात्र करना आसा. ताचो पात्र आसा डॉक्टर एडमंड मार्क ताचो पात्र आसा. ताचे उपरांत आनी एक कॅरेक्टर आसा मानेस्त लॉयर एगो बेंदूरचो तो आंतून प्रोफेसर रॉबर्ट विलियम्स असो पात्र करना आसा. ताचे उपरांत आनी एक पात्र आसा डॉक्टर रायन फर्नांडीस तो देवशास्त्री तो ताचो पात्र मानेस्त प्रकाश फ्रोंटेरो करता गांवांत तो जेप्पूसो. ताचे उपरांत आमचो एक शिपाई आसा. शिपाईचो पात्र मानेस्त लेस्ली फेर्नांडीस करता बोंदेलचो. तो पळोवंक एक शिपाई बरींत आसा आनी एक बऱ्या हुद्द्यार तो आसलो. अटल बिहारी वाजपेयीचो गनमॅन जावन आसलो तो प्रत्यंत. तशेंच आनी एक पात्र आसा जोझफस म्हणून एक पात्र आसा तो जुदेव चरित्रेकार आनी तो पात्र करता मानेस्त निलेश रस्किना तो गांवांत आंजलोरचो. ताचे उपरांत मगदलाची मोरयेचो पात्र आसा आनी तो पात्र मानेस्त जुडी फेर्नांडीस करता ती गांवांत इजेची. तशेंच पेद्रूचो पात्र आसा जेजूचो शीस तो पात्र करता मानेस्त प्रकाश गोम्स गांवांत उर्वाचो आनी हांव सत सांगता ड्रामांत ती पेद्रूचो पात्रान इंत केल्लो मानेस्त प्रकाश गोम्सान. आनी एक पात्र आसा सांव पावलाचो पात्र आनी तो पात्र करता मानेस्त दीपक डिसोजा तो गांवांत बेंदूरचो. ताचे उपरांत सुजाना एक पात्र आसा जेजूची पाटला उदाहरण ताचो पात्र करता मानेस्तीन ज्योती डिसोजा ती गांवांत बेंदूरची. ताचे उपरांत देवशास्त्री एकलो आसा काल रानर म्हूण सांगून आनी ताचो पात्र करता मानेस्त एडवर्ड क्वेल्लो गांवांत देरेबायलचो. आनी डॉक्टर मार्टीन एक निवृत्त तत्वशास्त्री आसा आनी ताचो पात्र करता मानेस्त विल्सन लोबो तो गांवांत इजेचो. सो इतले जण कलाकारान तो आसात एक्टर्स आसात 11 जण ओट्टो. वय 11 जण. ताचे उपरांत तांतून 4 जाणांनी तांतून वॉयस दिला बॅकग्रावंड वॉयस. तांतून एक जेजूचो वॉयस दिल्लो आसा फादर जोझफ मार्टिसान देरेबेलचे विगारते. ताचे उपरांत मानेस्त गॉडविन पिंटो इजेचे तांतून हांव सत सांगता ड्रामांत ते जज जावन आसले. ताचे उपरांत मानेस्तीन मेबल मिनेझस आनी मानेस्तीन सविता रबेल्लो तांतून एक दोगा स्त्री आसो तांणी एक वॉयस दिल्लो आसा बॅकग्रावंड वॉयस तो. ताचे उपरांत आमचेच लुसी बाय आसा लुसी मस्करेनस ती आमकां प्रॅक्टिसा वेळार आमकां प्रॉम्प्टिंगाक परत सांगात दिवन आसली. वेदी सजोवणी करता मानेस्त ग्लॅनी बजाल भोव अपुर्बाची वेदी सजोवणी हे पटी आसा. म्हळ्यार आमी हे पटी वो ड्रामा करता आसतना इल्लें नवें सांग तशीन ट्रेडिशनल ड्रामाय न्ही इशीन मॉडर्न ड्रामाय न्ही आमी केंगी मोदें आसा थंयसर. सो मॉडर्न संगती आटापून तशेंच थोडे ट्रेडिशनल संगती आटापून आमी वो ड्रामा उबो केला. तशेंच आमी पोस्टर आमी पळयता एक अपुर्बायचे पोस्टर आमकां ते स्क्रिनार दिसता ते सगळे डिजायन केल्ले आसा मानेस पिंटो हो मंजूर मानेस जोकीम पिंटो आनी बावडताचे दायज ह्या पुस्तकाचे ताचे कवर पेजी ताणें डिजायन केल्ले आसा. आनी हातून एक नाटकांत एक विशेशता कितें म्हळ्यार वो एक 2D ड्रामा जे कितें आमी एक्टर्स ते एक्ट करतात सेम टायमार जे कितें 2000 वर्सां पयलें जाल्लें जेजूच्या मरणा वेळार जावं दी जेजूचें पुनर्जीवनपण जावं दी तें कितें तें संगती जाल्लें आसा तें आमी व्हिडियोर आमी दाखयता स्क्रिनार. थंयसर LED आसा आनी हाचे सगळे व्हिडियो एडिटींग जावं दी आनी आमी थोडे AI इफेक्ट्स आमी थंय यूज केल्ले आसा. AI व्हिडियोज पुरा यूज करून एक नवें जावं थंय आमी हाडलें आसा आनी तें मानेस्त प्रोफिक्साचो मानेस्त I1 पिरियडा करन आसा हें सगळें विज्युअलायझेशन आनी सकड. ताचे उपरांत हांवें येदोळच उल्लेख केल्ले प्रमाणे रेकॉर्डिंग निजाकी दायजीन जाय जाल्लें आनी दायजी स्टुडियो फिल्मान तांतून पुरो मस्त बिजी आसा आनी तुमकां आमी पयलीं आमी नाटक सभेंत खंयचेय प्रोजेक्ट आसल्यार वा दायजीन कांय प्रोजेक्ट आसता आमी एकामेक आमी कॉर्डिनेट करचे आसता. तुमचे प्रोग्राम आमचे डॉन बॉस्को हॉलांत रेकॉर्डिंग जातात शुटींग जातात आनी आमची प्रोग्रामां हांगासर रेकॉर्डिंग जातात. पूण हे फावटी तुमचो स्टुडियो इतलो बिजी गी इशीन पिक्चरां आनी कालें उरलें रेकॉर्डिंग पुरो म्हूण सांगून कालें केलें फादर आमकां स्टॉटूच मेळना दायजी वर्ल्डांत. तशें मागीर आमी लास्टाक आमी कॅड मिडियाक वचचें पडलें आनी थंयसर आमकां म्हळ्यार दीस आमकां उणें आसलें कित्याक हे फावटी करेज विग्गी जाल्ल्यान तुमकां गुत आसा जानेवारी एंड म्हणसर काजराचें सिजन जालें. ताचे उपरांत हे फावटी करेज विग्गी एप्रिलाच्या सुरूच्या हप्त्यांत इस्टर जाल्ल्यान आमकां दीस उणें आसलें कांय करूंक जावना. आतां रेकॉर्डिंग जायना तर आमकां प्रॅक्टीस जायना. तशें आमी कॅड मिडियांत आमी रेकॉर्डिंग करचें पडलें आनी शिनॉयन तांतूं रेकॉर्डिंगाचे पार्ट परत ताणें केल्लो आसा ऑडियो रेकॉर्डिंग प्लस म्युजीक ताणें दिल्लें आसा. आनी म्युजिकाक आमी संजयक सुरू विचारलें
संजय बिजी म्हणया ताचे उपरांत आमी लॉय केसर लॉय वॅलेंटीन तोय पिक्चरान परत बिजी आसतना मागीर लास्टाक आमकां शिनॉय आमकां ताणें भोव अपुरबाय आनी ह्या ड्रामांत प्लस पॉयंट आसचें एक विज्युअलायजेशन आनी एक म्युजीक वय मागीर आमकां आवाजाक मानेस क्रिस्टोफर मस्करीन संगात दिवन आसा पोरवांच्या शोक लायटिंगाक मानेस प्रवीण रॉड्रिगस बेन्सन इलेक्ट्रिकल्स ताचे सगळे लायटिंग आनी अंतून आनी एक विशेशता कितें म्हळ्यार लायटिंगाचें डिजायनींग केल्लें आसा आमचो क्रिस्टोफर डिसोजा निनासम आनी ताचे तुमी तांच्या नाटकाक परत गेल्या जाल्यार आतां चिरी नाटक जावन आसा साबारगडे जावन आसा प्लस मागदलाची मोरी नाटक जावन आसा आनी तो प्लस पॉयंट कालें टेक्निकल सांगतानी लायटिंग आनी ह्या ड्रामाक क्रिस्टीन लायटिंगाचें डिजायनींग केल्लें आसा आनी म्हजो एक ल्हानसो पात्र आसा हांव तांचो सूत्रधार पूण हांव थंय मुखार दिसना ड्रामांत पूण म्हजो वॉयस आयकता ड्रामांत त्या विशयान हांव मागीर सांगता तुमकां आनी वय डायरेक्टर्स आमचे जेरोम मॉरस आनी जॉन एम्पेरमानोर मागीर एलईडीचे सगळे जबाबदारी कामगिरी आसा मानेस रोनाल्ड आग्रारचो तांचो एक संस्थो आसा ऑर्बिस वय लॉरेटो तांचे ऑफिस आसा सो एलईडीचे जबाबदारी तांणी घेतली आसा सो हे ड्रामा विशयान एक तुमकां आमच्या टिमा विशयान तुमकां माहिती निर्देशक आनी कलाकारा विशयान जालें आतां एक क्लू मेळ्ळें आमकां पेद्रू विशयान सांगलें ती मोरी आसा सकड आसात ती आतां प्रोफेसर आनी डॉक्टर म्हणल्यार PhD डॉक्टर म्हणटा ते एक दोग जाण कॅरेक्टर आतां एक्स्ट्रा म्हाका बुगले म्हळ्यार वांजलाच्या भायर बुगले सो एक क्लू मेळ्ळें म्हळ्यार इतल्यार कळटा की हो ड्रामा विभिन्न आसा म्हणून आनी फ्लॉयडान म्हणलें AI थोडे व्हिडिओ यूज केल्यात म्हळ्यार वो नाटक हे यूज केला म्हळ्यार त्या आधुनीक त्या प्लॅटफॉर्मार आसा म्हणून जालें सो हांवें सांगचें आयकलां हातूंत तें काय म्हणटात ड्रामांत LED स्क्रिनाचेर थोडी विज्युअल्स येतात आनी तुवें आतां त्या भशेन मोठ्ठे व्यूवर दिलोय सो फादर हें पुरो तुमी बरयतनाच चिंतलें न्ही आनी आतां अशेंत वो जायचे म्हणून मागीर तुमकां चिंता पडलें नातर LED बदलाक दुसरें तुमी बरयतना कॅरेक्टर्स स्टेजीक येवचे तशें कांय तुमकां एक चिंता आसलें की बरयताच तसं ना म्हज्या मतींत आसलें हें आमी सडताव जेजूचें मरण आनी पुनर्जिवंतपण आमच्या सुवार्थ्याचेर होंदोवन आमी करचें आसा पूण सुवार्थ्या भायर लोक कितें म्हणटा आतां एक रोमी सिपाय आसा ताचें चिंतप कितें तोय जेजूच्या मरणांत कुर्सा मरणांत वांटेली जाल्लो आतां ताचें चिंतप कितें तेंय हाडलां तूं दुसरें जोसेफस एक जुदेव चरित्रेकार आतां थोड्या फावटी सांगचें आसा आमीच सुवार्ता बावडतान बरयल्ली सारकें तें पूण जुदेव एकलो हें सगळें घडीत जेजूचें मरण आनी पुनर्जिवंतपण कशें चिंता कशें सादर करता ताणें बरयल्लें पुस्तक आसात ताणें जुदेव चरित्रां बरयल्या आनी त्या जुदेव चरित्रांत जेजूचो ताणें उल्लेख केला एकलो मेस्त्री आहलो लोक ताका मानतलो ताका कुर्सार मारलो आनी ताच्या फाटलावदार ताच्या पुनर्जिवंतपणाचेर पातयेवन सगळ्यान वचून सुवार्ता प्रगट करतात हो एक उल्लेख आसा तशें म्हणटा आसतना सुवार्ता मात्र न्ही सुवार्ता भायर रोमी सोल्जर आनी हो जुदेवी सांगता मेळोन जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा विशयान ती एक नियाळ करूंक आमकां आदार दितात सुवार्थेचे येदोळ सांगिल्ले दोग आपोस्तल पेद्रू आनी पावलू आनी दोगां स्त्रियो सुजान्ना आनी मरी मगदलेन हातूं वांटेली जाल्ली सुवार्थेचें चिंतप मुळांत हाडून काल्पनीक थोडें चिंतप हांवें हाडूंक साधन केलां पूण आज वो विशय आमी तत्वशास्त्राक फिलॉसॉफीक सादर करता आसतना फिलॉसॉफी राजांवां वयर आसा देखून आमी राजांव वापरचें गरज आसा सकड आमी आजकाल चिंतून समजून विमर्श करून व्हरून पळोवची गरज आसा देखून आधुनीक तत्वशास्त्रा प्रमाणे जेजूचें मरण एक चारित्रीक वय पूण पुनर्जिवंतपणा विशयान आधुनीक तत्वशास्त्र फिलॉसॉफी संशोधन कितें म्हणटा दुसरें देवशास्त्र मस्त बदल्ला म्हळ्यार आमच्या चिंतपाचेर नवो उजवाड तवळ तवळ येता देवशास्त्री कितें म्हणटात भावार्थ आनी राजांव सांगाता आमकां आदार दिता देखून हे एकामेका मारक न्ही बगर एकामेका पुरक देखून आमी
ह्या जागी तरबेती करता आसतना पयलें फिलॉसॉफी शिकयता, तत्वशास्त्र शिकयता आनी ताचे उपरांत देवशास्त्र शिकयता. हें सांगाता मेळटा आसतना आमकां बगूंक जाय, आमी सांगूंक जाय, बरें तत्वशास्त्राचेर आमी बांदून हाडलां तरी भावार्थ तत्वशास्त्रात मिकवोन येता, उतरोन येता. देखून आमी भावार्थान राजावरीत चिंतप आमच्या मतींत हाडचें. आनी देखून आधुनीक हे PhD जाल्ले तत्वशास्त्री आसात, दोग आसात, तशेंच 2 जाण देवशास्त्री आसात. आनी हें सगळें सभा चलयणार त्या युनिवर्सिटीचो चान्सलर चलोवन व्हरता. आतां जायत्या युनिवर्सिटींनी आजकाल कॉलेजींनी तवळ संवाद, डायलॉग, सिम्पोजियम आनी वर्कशॉप्स जावनूच आसात दुसऱ्या विशया वयर. आनी हो विशय खरेजमाच्या काळार त्या युनिवर्सिटींत हांवें नांव दिलां जुआंव पावल दुसऱ्या युनिवर्सिटींत चान्सलर मुखेल सभा चलयणार जावन मांडून हाडटा. त्यात युनिवर्सिटीचो एकलो डिपार्टमेंट आसा तत्वशास्त्राचो हेड मुख्यस्त एक विशय मांडटा आनी एक नावार्दीक आनी एकलो देवशास्त्री ताचो विशय मांडटा. दोगूय सांगाता मेळोन हो विशय आधुनीक चिंतपाखाल ते विमर्श करता आसतना आमकां एक नवें चिंतप, एक नवो उरूप, नवें चिंतप येवंक साद आसा म्हणून ह्या नाटकाचो एक विशय आसा. खंडीत तुमी सांगतानाच ते मोती घेता की थंयसर एक गंभीर वाग्वादांचें एक वातावरण आतां वेदीर थंयसर आसतलें आनी त्या वाग्वादामध्ये संवादामध्ये तें कितें काय म्हळ्यार रिजल्ट मेळटा की तें ह्या नाटकाचें अंतीम तीर्ल जावन आसतलें म्हणून सांगूंक येता. फ्रॉयड आतां नाटकाचें आमी पाठतळ कितें म्हणून हांगासर चर्चा चलयली, ताच्या उपरांत पाद्र्याबाण नाटक बरयणारान आमकां हो नाटक कशें प्रस्तूत जातलो म्हणल्या विशीं कळयलें, कलाकार कितें म्हणून आमकां कोण आसात म्हणून कळ्ळें. आतां नाटक हो नाटक सभेन चलोवचो आनी नाटक सभेन चलयता आसतना नाटक सभेच्या म्हळ्यार डॉन बॉस्को हॉलांत तूं जायचेच, ताचे उपरांत नाटकां खंयसर पुरा चलता आनी नाटक सभेंत डॉन बॉस्को हॉलांत हो नाटक केदाला प्रदर्शीत जाता. ह्या विशयात एक सविस्तार माहिती आमच्या लोकां खातीर. ओके, ताचे पयलें तुमचे सवाल आसले फादर रॉनी सरावोक. आतां ह्या नाटकाक आमी येवचें जाल्यार परत पाटी तुमी विचारलें फादर रॉनीन बरयता आसतना तांचे चिंतपा प्रकार तांणी बरयला. आतां आमी तशेंच ड्रामा आमी लोकांक दिलो तर जाल्यार ते कितले एक्सेप्ट करतात वा सोडटात आमकां सांगूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार जेजूचे मरण आनी पुनर्जीवन पळोवन लोकांक गुत्ताली गजाल वय. तशें जाल्ल्यान आमी चिंतलें कशें म्हळ्यार हाका इल्लें टॅक्निकल रूप दिवन ओके आनी लोकांक समजोवचें बरें आमी तें प्रदर्शन केलें तर जाल्यार तें लोकांच्या काळजा मनांत उरता. देखून पाद्र्यापाच्या स्क्रिप्टाक आमी ताका इल्ले आयडियाज घालून थोडे आधुनीक टॅक्नॉलॉजी पुरो यूज करून आमी हो ड्रामा सादर केला. आनी हांव खंडीत म्हणटा पाद्र्यापान हो ड्रामा बरयता आसतना इतले एडवान्स तांणी चिंतूना चिंतूना वय, पूण ताका आमी इल्लें एडिशनल टॅक्नॉलॉजीचे विशय संगती पळय ॲड करून आमी हो नाटक प्रदर्शन करता. आतां प्रदर्शनाक येवचें तर जाल्यार ह्या नाटकाचें पयलें प्रदर्शन पोरवांच्या आयतारा दीस म्हणजे 8 तारखेर मार्च म्हयन्याच्या 8 तारखेर डॉन बॉस्को हॉलांत जातलें. प्रवेश धर्मार्थ संजेर 6 वरांक नाटक आरंभ जाता. देखून सुमेस्तानी करून 6 वरां पयलें 5:45 तुमी येवन नाटकाक तुमची बसका म्हणत कंदोरीचे म्हणून सांगून आमची विनंती आसा. जे कोण मुखार बसता तांकां नाटकाचें फील आनी बरें मेळटा. देखून सुमेस्तानी सुरू तुमी मुखली बसका म्हणत कंदोरची आनी उपरांत मागीर आयल्यांक अवकाश आसा. लगभग 600 कॅपॅसिटीचे हॉल आमचे डॉन बॉस्को हॉल. जर तर त्या दीस हॉल हावसफूल जालें तर जाल्यार मागीर आमी एक शो प्लॅन करया. ताचे विशयांत आमी मागीर चिंतापाट येता. ताचे उपरांत दुसरें प्रदर्शन 15 तारखेर जावचें आसा. तें उर्वा इगर्जेच्या ग्रावंडार ताचें दुसरें प्रदर्शन. तिसरें प्रदर्शन मार्चाच्या 22 तारखेर आयतारा दीस जेप्पू इगर्जेच्या मैदानार. चवथें प्रदर्शन रामाच्या आयताराच्या प्रिवियस डे म्हणजे 28 पडटा. 28 सोनवारा दीस शिरवा इगर्जेच्या उक्त्या मैदानार. आनी आमकां कळीत आसा शिरवांचे विगार बाप थोड्याच दिसांनी बिस्प जावन ते हुद्दोकान घेतात, उडपीचे बिस्प जावन. तशेंच आयतारा दीस रामाच्या आयतारा दीस सांजेर 6:30 वरांक बेंदूरच्या प्लॅटिनम जुबली हॉलांत हें प्रदर्शन आसतलें. अशें म्हणटा आसतना सद्याक ह्या नाटकाचे 5 प्रदर्शनां कन्फर्म जाल्यांत
आनी आमी थोडे गाडी आमी एप्रोच केल्ल्या वेळार आनी थोडे पाद्र्याप ते जावन आमकां एप्रोच केल्ले आसात. पूण आतां विशय कालें जाला म्हळ्यार आमचे आयताराचे आमचे स्लॉट फुल्ल आसात. हर एक आयतारा आमचो हो ड्रामाचो शो आसा. थोड्या फिरगजांनी तांकां आयतारा ड्रामा जाय आसलो, पूण आमचो शो बूक जाल्ल्यान आमकां करूंक जायनातले वरवीं. थोड्या पाद्र्यापांनी सांगिल्लें आसा करेजमा उपरांत आमी एक दीस डेट फिक्स करून आमी एक शो करया म्हणून सांग. कित्याक म्हळ्यार वो ड्रामा करेजमान मात्र न्ही, करेजम न्ही आसतना मागीर आमकां करूंक अवकाश आसा. वय तशें आनीक एक शो एन्क्वायरी आसा, देखून तो कन्फर्म जावंक की पुरो. देखून सद्याक आतां 5 शोज कन्फर्म जाल्यात. खुशीची गजाल. परवा आयतारा पयलें प्रदर्शन डॉन बॉस्को हॉलांत हांगासर चलतलें. ताच्या उपरांत उर्वा आनी उपरांत दुसऱ्या फिरगजांनी हें प्रदर्शन चलतलें आनी 5 ऑलरेडी बूक जाल्यात. मुखल्या दिसांनी 5, 15, 20 जावंक पुरो. पूण अशेंच जायचें म्हळ्यार हो एक ड्रामा इतल्या तांत्रीक रितीन ग्रेस्त असतो ड्रामा आमच्या लोकांक पावचे म्हणल्यार आमची सर्वांची आशा. फादर, आमी आतां फुडल्यान प्रदर्शनाची एक विशेष रितीन ताची माहिती आमकां दिली. नाटक खंयसर चलतात आनी केदाला चलतात म्हणलें. आनी आमी सुरवातेर इंट्रोडक्शना वेळार सांगिल्लें हो ड्रामा करजमाच्या काळार चलताय आसा आनी करजमाक आनी त्या फास्काच्या काळाक लक्ती जावन म्हणून. एक्चुली हो ड्रामा हाच्या भायर ह्या 2 म्हयन्या भायर करजमाच्या काळाक आनी फास्का काळा भायर हो ड्रामा प्रसक्त काय आसा की हाका दुसऱ्या संदर्भांनी हो कळोवन दाखयुया की. बरें, वो नाटक प्रथमतः करेजमाच्या काळार आनी पास्कांच्या काळारय सूक्त सहज जाल्लो. कित्याक म्हळ्यार ह्या करेजमाच्या काळार आमचें वातावरण, आमचें चिंतप हाका पुराक आसा. आतां करेजमाच्या काळार आमी दुसरीं कार्यक्रमां मांडून हाडिना, उणी आसात. तशें आसता आसतना लोक उदार मनान उदार काळजान ह्या कार्यक्रमाक येता. पास्कांच्या काळाक आमी पांय दवरता आसतनात आमची दुसरीं कार्यक्रमां, सामाजीक कार्यक्रमां, सांस्कृतीक कार्यक्रम आरंभ जातात आनी आनी सुरू जाता. तशें म्हणटा आसतना मागीर ह्या ड्रामाक वेमसो लोक तिके उणो जायत म्हणून म्हजें चिंतप. आतां हे 2 काळ सोडून हेर काळाक नाटकाचो विशय सूक्त, पूण दुसरीं कार्यक्रमां आशिल्ल्या वरवीं आनी सामाजीक, चारित्रीक आनी हेर नमण्याचे ड्रामा चड त्या काळाक लक्ती जाल्ल्या वरवीं हांव चिंतां असलो हे ड्रामा चड कांयच आसचो ना. पूण खंय पळय साद आसा थंयसर करयात. कित्याक म्हळ्यार हो विशय आमकां वर्साचे 12 म्हयने गरजेचो आनी प्रमुख आसा. वय तशें आमी हरियाका मिसा वेळारी जेजूचे मरण आनी पुनर्जीवनपण संभ्रमचे हरियाका कार्यक्रम हिरेपुटी आमी बायबल वाचता. पूण करेजमाच्या काळार आनी पास्काच्या काळार हो चड सूक्त म्हणून दिसता. आतां फ्लॉयड एका वेळा आतां तुमी येदून सांगलें सगळें आयतार तुमचे बूक जाल्यात आनी करजमाच्या काळाक आनी पास्काच्या काळाक सडावत. पास्काच्या काळाक पण थोडे अवकाश मेळटले, पूण करजमाच्या काळार बिलकूल अवकाश नात म्हणून. पूण पाद्र्यावान सांगलें पास्काच्या काळार परत एक फुडें करजमा उपरांत थोडे आमची सामाजीक कार्य आरंभ जातात. आतां आमच्या विक्षकांक जावन दी, संघटकांक जावन दी एक मोण आसता. आमी पावसाच्या उपरांत करता, एक सप्टेंबरांत, ऑक्टोबरांत, नोव्हेंबरांत करता, या यमच्या वर्सा करजमांत करता. तसल्यांक बुकींग अवस्था आसा. कित्याक म्हळ्यार हे आर्टिस्ट हांगासर आसतात आनी हे टीम जावन सगळीं आनी वर्सां म्हळ्यार सगळे म्हयने सांगात रावचे पडटा. सो मुखल्या म्हयन्यांनी म्हळ्यार वर्साच्या अखेरीक जावंक पुरो या यमच्या वर्साच्या सुरवातेर या यमच्या वर्साच्या करजमाक हो नाटक सभेत हांव लभ्य आसा गी. आनी लभ्य आसा तर कोणाक संपर्क करचो आनी हाची विलावरी कशें केल्या तुमी? वय आतां तुमकां हांवें उडोवन उल्लेख केल्ल्या प्रमाणे आमकां तर एन्क्वायरी जायले आयतारा ड्रामा आमकां जाय म्हणून सांगून. पूण आमचे एक्टर्स म्हणाले पाद्र्यापाणे तुमी परतून उलया थंयसर कांय म्हणी सोनवारा करूंक जाता गी, आमचें मोन आसा परतून शो करूंक. म्हळ्यार तांकां एक आशा, आमकां एक 2 शोज एक्स्ट्रा आमकां आयल्यार तांकांय खुशी आमकांय खुशी. तशें म्हणटा आसतना आनीक एक आमकां एक चॅलेंज आयला हांगासर. एक दीस एका शोक आमच्या कलाकाराक येवंक जायना म्हणून एक चॅलेंज आयलें. पूण वरना जर तर तो कलाकार त्या दीस एवेलेबल ना तर जाल्यार पूण ताच्या जाग्यार आनीक कलाकाराक आमी घालून आमी नाटक करूंक आमी रेडी आसा. कांय ना जाल्यार आमचो मानेस जेरोम मोरस तो अपुर्बायचो निर्देशक मात्र न्ही एक अपुर्बायचो नट. आतां जर तर कोणाय एका कलाकाराक तें त्या प्रदर्शनाक येवंक जायना जाल्यार तो रेडी आसा सबस्टिट्यूट जावन एक्ट करूंक. तशें हांवूय रेडी आसा
कित्याक म्हाका आनी मानेस जेरोमोर आसा सगळो ड्रामा वय तोंडपाट आसा प्लस कळीत आसा कशे मुवमेंट्स कितें तें सगळें आमकां वता सामकी 2 प्रॅक्टीस आमकां मेळ्ळ्यार पावता आनी आमी एक्टर्सांक आमी सुरूच सांगलां म्हळ्यार वो नेक्स्ट एका वर्सा म्हणसर आमी मॅक्झिमम शोज करचे आमची चिंता आसा आतां आमी ह्या ड्रामाक आमी मस्त इन्वेस्टमेंट केल्लें आसा तुमकां हांवें सांगल्या प्रमाणे मस्त संगती आमी वापरल्यान ताका खर्च सुमार आसा आनी जर तर आमी एक 5 वा 6 शोजान आमी हो ड्रामा आमी बंद करता तर जाल्यार आमकां तें रिटर्न्स इल्ले मेळाचे म्हळ्यार आमी तातूंत इल्ले कांय म्हयने आमी कितें आमी खर्च केला आमकां शो चड जाले तितले आमकां इल्ले रिटर्न्स मेळटात तशें आमी येवच्या वर्सा आतां येवच्या करिश्मांत हो नाटक आमी जे काही आमकां ह्या वर्सा आमकां करूंक जावना थंयसर आमी करूंक आमी तयार आसा मात्र न्ही ऑक्टोबरांत आमी तयार आसा सप्टेंबरांत आमी तयार आसा वा वर्साच्या 12 म्हयने आमी तयार आसा आतां तुमी संपर्क करचें एकच तुमी म्हाकाय संपर्क करियेत फादर रॉनी सराक संपर्क करियेत वा डॉन बॉस्को दफ्तराक तुमी आमकां संपर्क करियेत वा आमच्या नाटक सभेच्या कोणाय संद्यांक तुमी संपर्क केल्यार वा आमच्या माने स्टॅनी बेळे आमचो नाटक सभेचो सांदो तांकां संपर्क केल्यार जाता दायजी वर्ल्डा संपर्क केल्यार जाता दायजी वर्ल्डा संपर्क केल्यार जाता वय आतां नाटक आतां संपर्क केलो संपर्क करता आसतना सडावत सांगचे आसता आतां डिस्टन्स आतां बेलतांगडी उज्जिरे तशी आसा जाल्यार आमकां तुमी नाटकाची टीम आयल्यार पावता सावंड सिस्टम उरल्यो गजाल्यो आमी थंयसर तयार करता कित्याक एक तांकां खर्च इल्लो उणो बसता आनी तुमकांय तें इजी जाता म्हूण तांणी चिंतचें पूण भावार्थाचें जैत हो नाटक थोड्या तांत्रीक गजाल्यांनी विणला आनी अशें दुसरे ड्रामा केल्ले बरे एक स्टेजीर सेट घालून ड्रामा करूंक जायना हाच्या फाटल्यान मस्त तांत्रीक गजाल्यो आसात आतां LED तूं इनवॉल्व आसा म्युजिकाचे गजाल्यो आसात सो हें तुमी कशें टॅकल करतात ओके आतां आमी पयस आमी वेता तर जाल्यार ओके ह्या नाटकाक सावंड सिस्टम आमकां घालूंक अवकाश आसा आतां जर तर आतां चिंती आतां थोड्या फिरगजांनी आनी हर एका फिरगजांनी एक ना तरी एक सावंड सिस्टमाचो व्यक्ती आसात आनी फिरगजेंत वा इगर्जेंत नाटक जाता म्हणटा आसतना तो खंडीत जावन तो तें चार्ज करना ताचे एक एक स्पॉन्सर जावन तो थंयसर तो एक सावंड घालता तशें म्हणटा आसतना आमकांय तातूंत बजेटीर आमकां इल्लें कट शॉर्ट करयेत प्लस तांकांय कोण आमकां शोज दिता तांकांय इल्लो लाभत म्हूण सांगेत आतां LED तशेंच आतां चिंती आतां आमी उडपी गेलीं तर जाल्यार आमी LED हांगा तावन वरिचें म्हूण कांय ना थंयसर आमी एका व्यक्तीक आमी संपर्क करून आमी तेंच्या एका LED आमी घालूंक साध्य आसा वा फिरगज घरांत घालतात जाल्यार अवकाश आसा पूण आमी सायज आमी सांगता सायज कितली आसा आमची नॉर्मली हाका आमी यूज करची LED आसा 8 फीट हायट 16 फीट विड्थ ओके ही आमी LED यूज करता पूण लायट्स मात्र आमचेच कित्याक म्हळ्यार लायट्स आमकां ड्रामाक म्हणटा आसतना तसरीत आमकां लायट्स जायचे पडटा आतां तुमी म्युजिकल शोजाक घाल्ले लायट्स आमकां ड्रामाक जायनात तशें जाल्ल्यान लायट्स आमी करता स्टेजीचे सगळें अरेंजमेंट ते आमी करता LED आनी सावंड तांकां अरेंज करूंक अवकाश आसा बसकेची वेवस्था तांणीच करची आतां जर तर आतां हॉलांत आनी शो करता तर जाल्यार हर एक हॉलांत चेरां आसात तेंत ग्रावंडार करतात जाल्यार ती चेरां ग्रावंडार घाल्यार जालें आनी हर एका इगर्जेच्या ग्रावंडार जावन एक वेदी आसातच तशें कोणें चिंतचें नाका हो ड्रामा केवळ करजमाच्या काळार आनी पास्काच्या काळार मात्र आमकां लाभता म्हणून सगळें वर्सभर हो ड्रामा करूंक खेळोवन दाखोवंक अवकाश आसा आनी येवच्या करजमाकी आतांच बुकींग ओपन जालां म्हणून हांगासर आमी उक्त्यान सांगते आसा आनी फकत हें मंगळूर आनी उडपी डिस्ट्रिक्ट सीमीत न्ही आमी भायर वचूंक आमी तयार आसा आतां गटाक जावं दी बॉम्बे जाल्यार आमी तयार आसा हय सगळें तुमकां तुमचो टीम मोठे टीम आसा सो तुमकां तें वशेत आतां तुवें म्हणलें तुका ड्रामा बायहाट आसा आनी कोणी एकलो एक्टर नासल्यार या एबजंट आसा जाल्यार तूं तो जागो भरती करताय म्हण तूं आसा जेरोमोर आसा म्हणून पूण आतां सुद्दां तुज्या पोस्टराचेर तुजो एक फोटो आसा हाचे फाटलो मिस्तर कितें वय अंतू म्हाका 2 जबाबदारी आसात एक ह्या ड्रामाचो प्रोडक्शन डायरेक्टराची जबाबदारी म्हाका दिल्ली आसा आमच्या नाटक सभेच्या समितीन आतां अंतून ह्या ड्रामांत निर्देशक असो पात्र तो करता पूण फाटलो वावर कितें आसा अंतू जायतो वावर आसा फाटलो सगळें प्रोडक्शन मॅनेज करचें आतां तुमी आतां एक दायजी वर्ल्डान खंयचे एक कार्यक्रम उबे करता आसतना तुमी प्रोडक्शन डायरेक्टर जावन आसतात आनी तुमकां गोत आसा तातूंत कितले जबाबदारी आसा कशें आमी कॉर्डिनेट करीचे एकामेकाक आतां हांगासर आतां आमकां मस्त चॅलेंजींग आसलें काम आमकां व्हिडियोचें
कित्याक म्हळ्यार आमकां त्या ते कितें आमकां विडियोज आमकां मेळ्ळा जाल्ले आज जाल्यार सकाळीं हांव संजेर म्हणसर हांव येत्त कामा फाटल्यान आसलो विडियोच्या येत्त कामा फाटल्या एक 3-4 दिसान निजाय की आज आमी डेडलायन दिल्ली आज आमचे विडियोज रेडी जायचे म्हणून पूण जाल्यारय ते तितले परफेक्शन येनातल्या वरवीं आतां आमी फाल्यां डेडलायन दिल्ली आसा सो हे सकट संगती आमी सांगाताकालची जबाबदारी म्हाका दिल्या प्लस पाद्र्यापान उल्लेख केल्ल्या प्रमाणे वो नाटक एक्झॅक्टली 1 घंटो 5 मिनटां आसा नाटक सगळो नाटक पूण ताचे की पयलें नाटक आरंभ जावचे पयलें 15 मिनटां उरले संगती आसात आतां आमच्या भावार्थ्या खातीर मारतीर मेल्लीं सुमार जाण आसात तातूंत 13 जाणांचे प्रमुख कोण मारतीर मेल्लीं आसात आमच्या ह्या काळाचे व्यक्ती तांकां आमी थंयसर आमी पिंतरायलां तांची जिणी आमी थंयसर पिंतरायल्या आनी थंयसर तो फस्ट 15 मिनटां कितें आसा ते एका मुवी भाशेन वो ड्रामा आरंभ जाता थंयसर वय स्क्रिनारच थंयसर ताका स्पेशल म्युजीक आसा तातूंत बॅकग्रावंड वॉयस म्हजो आसा ताच्या उपरांत विज्युअल्स आसात आनी AI टॅक्नॉलॉजी आमी थंयसर चड वापरली आसा म्हाका काल आयवन म्हणालो आमी काल उलयत आसतना म्हजो पार्ट कितें आसा तो फकत 12 ते 13 मिनटाचो पार्ट तो सगळ्या 1 घंटो 5 मिनटाच्या ड्रामांत मस्त ते विडियो संगती आसात तो इतलेंच म्हणालो म्हाका सगळे ड्रामाक विडियोज करून म्हाका तितले त्रास म्हाका बगूं ना पूण तुज्या त्या 10-12 मिनटाच्या त्या विशयाक सिक्वेन्साक म्हाका हायेस्ट टायम गेलो ताका म्हळ्यार तितलें काम त्या ड्रामांत आसा आनी तें ह्या ड्रामाक बेज आनी तेंतावन हो ड्रामा लिफ्ट जाता जर तर त्या ड्रामाचें तें बेज स्ट्रॉंग आसा तर जाल्यार ड्रामा नेक्स्ट लेवलाक येता बरें तुज्या एका नव्या एका प्रयत्नाक तुका अभिनंदन पठयता आनी ते यशस्वी जातले म्हणून हांव चिंतता वय आनी ही आयडिया आमच्या मानेस जॉन एम्पेर मनोराची कित्याक म्हळ्यार तांणी सांगलें आसा आतां आमी तांणी एक आयडिया घाल्ली आनी आमच्या डायरेक्टराची आयडिया कशी म्हळ्यार आमी आतांच्या मारतीर मेल्लीं कोण आसात तांकां ह्या ड्रामा भितर इनवॉल्व करन ताका आमी कनेक्ट केलें तर जाल्यार ते ड्रामा न्ही एफेक्टीव जाता जें कितें लोकांक कितल्या मापान तें एफेक्टीव जावंक म्हळ्यार तांकां तें नाटू अशें बरें करूंक साध्य जाता त्या रितीन सगळीं प्रयत्नां तुमी केल्लीं आसात आतां फादर म्हाका एक कदालाय बगची आसा तुमी सदांच धार्मीक नाटक बरयतात आनी तुमचे धार्मीक नाटकां हांवें पळयल्लीं आसात आनी जायतीं नाटकां वाचलेलीं आसात आनी तुमी आमच्या दायजीवर्ल्ड टीव्हीचेर सांता लागीं संवाद म्हणून एक कार्यक्रमाची व्हडली लांब शिंकळस तुमी हांगासर चलोवन व्हेल्ली आसा पूण धार्मीक नाटक बरयतना आमचें सदांच बायबल वाचच्यांक आमकां कळीत आसा हेर एका घडितांत जायते कॅरेक्टर्स आसात थंय आनी एकलो 2 जाण कॅरेक्टर्स आमचे भायर उणे कित्याक म्हळ्यार जेजू आपल्या शिसा सांगात वेतलो त्या वेळार शिस आसतलें आनी जेजू खंय सर वेता थंयसर लोक जमतलो आनी थंयसर दुसरे कॅरेक्टर येतले पूण तुमी नाटक बरयतना तें पुरा काय म्हणटात कट डावन करना तुमी 11 कॅरेक्टरांक 12 कॅरेक्टरांक तशें बरें आतां बरयतात पूण पयलें तुमच्या ड्रामान ती व्हडले तुमी ड्रामा बरयल्ले आसात हें तुमकां मस्त चॅलेंज म्हूण भोगलें ना बरें आतां उदेंतीचो चवथराय तो ड्रामा जावन दी सोमया तूं खंय वेताय सांव पावलोसान एक ड्रामा आसा आनी हेर पयले बरयल्ले ड्रामा आसात हांवें तातूंत मस्त लोक आसा मस्त सीन्स आसात कॅरेक्टर्स आसात आनी जाय की आजकाल आमकां एक्टर्स मेळोवंक मस्त कश्ट आसात आनी सक्कडांनी सांगता सक्कड प्रॅक्टिसांक येवची परिस्थिती आज मस्त उणी कित्याक म्हूण सांगल्यार हर एकल्याक ताचें काम आसा तसो तसो वावर आसा हे एक हव्यास हे हॉबी हे एक देणें देखून आतां हे दोनी संगती सांगता घालूंक आमी प्रयत्न करता आसतना आतां आमचे कितले नट आनी नटी कितले उणे जातात ते आमी आज चिंतूंक जाय 2 संगती व्हडलो तुवें उल्लेख केलोय आज आमची कार्यक्रमां सड्ड म्हळ्यार 1.5 वरां भितर मुग्दाचे ताच्या वयर लांबयल्यार कितलो बरो तो ड्रामा आसा जाल्यार लोकांक उपगण येता आनी या म्हणून चिंता येता देखून आमी 1.5 वरां भितर मॅक्सिमम मुग्दीचे आनी त्या भायर जाता तितले कॅरेक्टर्सांक उणें करूंक आमी प्रयत्न केला आतां म्हजो आनी एक ड्रामा आसा मस्त वर्सां जालीं तो बरोवन हांव सांव पावला विशीं म्हजी धांव हांव धांवलां म्हणून आतां ही धांव आनीक लांब उत्ता कित्याक म्हूण सांगल्यार हातूंत सुमार लागीं 100 जाण कलाकाराची गरज आसा कित्याक म्हळ्यार
सांपावून गेल्ले जागे आसात साबार आनी हर एका जाग्यार लोकांक नमणे नमणेच्या मनशांक आमी सांगात हाडन तो माटतीर मेल्लो तो जागो ती घडितां सांगाता घालता आसतना आमकां 100 जाण जायचे आनी तशें 100 जाणांक आज काल उट्टू करूंक भारी कश्टाची गजाल फिरगत ती जायना देखून हांवें केदाड सांगचें नाटक सभेक हें साद कित्याक म्हळ्यार तांकां संघटन आसा. सगळ्या वय आनी कलाकार संघात आसा. सगळ्या शहरांतल्या लोकांक उट्टू करूंक साद आसा देखून म्हजी विनंती तांच्या लागीं आसली देखून बदलेल्या परिस्थितींत चारित्रीक धार्मीक नाटक जाता तितल्या उण्या कॅरेक्टरान करूंक आयिल्ल्या वर हांवें प्रयत्न केला पूण आजकाल AI आनी मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी डेवलप जाल्या आनी ह्या वरवीं भोवशा आमी मस्त सांगती थंय हाडून उण्या कॅरेक्टरांनी ड्रामा सेट करूंक साद आसा मुखल्या दिसा साद आसा म्हणून आनी एक म्हणजे तर आतां पाद्र्यापणी आमकां स्क्रिप्ट आमकां दिता आसतना आमकां 5 ड्रामा दिले तांणी तातूंत 4 ड्रामांत 80+ एक्टर्स आनी तांकां गुत्तालें नाटक सभेक ते साध्य आसा कित्याक आमच्या नाटक सभेंत 320+ मेंबर आसात सकट डेडिकेशन दवरून आयल्यार आमकां एक 100 जाणांक सांगाता घालून ड्रामा कर सोडले संगत न्ही पूण म्हाका रिस्कान घेवं नाका आसलें कित्याक म्हळ्यार कोविडाच्या उपरांत आमी एक नाटक केल्लो 3 आनी 12 वरां आनी तांतू आमकां इतले कश्ट जाले की थंयसर ते कॉर्डिनेशन करूंक प्रॅक्टिसाक अभ्यासाक आनी प्रमसोन आनी एक बजेट आमची एक्सीड जाली देखून आमचें डॉन बॉस्को रिनिवेशन जाल्लें थोड्याच वर्सां पयलें तशें जाल्ल्यान आमी पाद्र्या पासून तांतू एक नाटक आंतू उणे कॅरेक्टर जालो आमी तशें सिलेक्ट केलो आमी तशें आतां एक चॅलेंज आसचें काम हें तें तुमी देवशास्त्र शिकल्यात तुमी आनी विशेष रितीन देवस्तुते विशीं तुमकां विशेष जाणवय आसा विशेष संशोधन तुमी केल्लें आसा आनी त्या रितीन विशेष बूक तुमी बरयल्ले आसा त्या खातीर तुमकां तें नाटक बरोवंक इल्लें सलीस जाता म्हूण हांव चिंत्ता पूण ताच्या भायर धार्मीक नाटक आतांच्या काळार तें कितले प्रसक्त काय आसा त्या धार्मीक नाटकांक हें तुमकां कशें बगतें आसा हांव चिंता खरेंच म्हज्या काळार या हेर काळार आमच्या लोकांक आनीकय धार्मीक नाटक पसंद आसात आनी आयल्या वर हांव युट्यूबाचेर दुसऱ्या चॅनलार दुसऱ्या व्यक्तींनी आमी विचारल्या वेळार व्हडा संतोशान येवन तांणी हे नाटक एक पात्र हांव येदोळ 20 आमी युट्यूबाचेर केल्यात व्हडा संतोशान करतात आनी येवंकी तयार आसात पूण म्हाका आतां फुरसत ना कित्याक म्हूण सांगल्यार हे सकड मोती नाट्य आसतना सगळ्यांक सांगाता घालूंक मस्त कश्ट आसा कित्याक म्हळ्यार एक पात्र जाल्यार तांतू टेक्निकल मनीस मस्त जाण आसात आनी आजकाल जे कितें आमी एखादें करता तें एडिट करूंक आनी बरो जाता पूण ताका मस्त वेळ जायचे आनी खर्ची मस्त आसा देखून धार्मीक नाटक आजुनूय आमच्या लोकांक पसंद आसात आनी हांव चिंता धार्मीक नाटकाक चड लोक येतात करेक्ट आनी पाद्र्या भशेन सांगचें तर जाल्यार आमी ते फस्ट 3 कॅरेक्टर्स आमी कितें ॲड केल्ले पाद्र्यापाक हांवें संजेर फोन केलें फादर आमचे अशें चिंताप आसा तुमी हाका स्क्रिप्ट बरोवन दिजे म्हूण सावन निजैकी सांगचें तर जाल्यार मानेस्त जॉन एम्पेर मनोरान तांणी एक तांच्या स्टायलार एक स्क्रिप्ट रेडी केल्लो पूण आमी एक गरी घाली पाद्र्याक कांय जायत म्हणटा की ना गी म्हणून पूण सांगून एका घंट्यान तांचो स्क्रिप्ट रेडी आसा म्हाका वॉट्सॅपार म्हळ्यार तांची बरोवची शाती ती म्हळ्यार एक विशय पाद्र्यापाक सांगलें तर जाल्यार आनी ते समा एक अर्द घंटो बसल्यार थंय तुजे 2 पेज स्क्रिप्ट रेडी जाता नेक्स्ट डे उरले 2 कॅरेक्टराचे स्क्रिप्ट आमकां येवन पावल्यात तशें म्हणटा आसतना एका राती भितर तांणी 3 कॅरेक्टराचे स्क्रिप्ट आमकां रेडी करून आमकां म्हणजे वॉट्सॅपार तांणी पावीत केल्ले आसा नेक्स्ट डे तांणी खुद्द येवन डॉन बॉस्को ऑफिसाक आमकां तेची हार्ड कॉपी आमकां दिल्ली आसा ही तांची शाती आनी तांची तुमी ती भास ऑब्जर्व करात तांची ती उतरां ते साहित्याची ती ग्रेस्तकाय तांच्या त्या नाटकांत ती दिसता आमकां स्क्रिप्टांत निरंतर कितले वर्सां हांव तें ह्या कोंकणी साहित्य क्षेत्रांत तें कळटा क्रियाल आसात आनी जायतो लोक तांकां अभिमानी आसा आमी पत्रांनी कोंकणी पत्रांनी सडवत तांची बरपां फायज जाता आसात आनी आमी सक्कड वाचते आसा आनी तांचे ड्रामा खुद्द हांवें ते पारकिल्यात आनी तांच्या ड्रामाची भास आसा पळय ती शैली म्हाका विशेश रितीन आवडलेली आसा आतां फादर आतां भावार्थाचें जैत जालें मुखलें
कितें मुखार कितें म्हणलें तेंचें जालें, ड्रामा ड्रामा म्हणल्यार आतां हेमचे खरंच म्हणून सर बाबडताचे जैत आसा पूण ताचे उपरांत परत नाटक सभेचे विचारूंक पुरो सो हे आनीक रेडी जायचे ह्या पुस्तकांत ಒಟ್ಟು 5 आसात आनी हातूंत 4 नाटक आतां खेळून जाता. एक मात हांवें सांगलो म्हजी हांव धांवलां सांपावलो सो मात बाकी आसा. मागीर 1-2 ड्रामा ते कोविडा वेळार हांवें बरयल्ले, एस्तेर आनी दानियल तेय बाकी आसात. पूण वडोल सांगलो विशय परत हांव सांगता, त्या ड्रामांत एस्तेर एक राणी आनी दानियल एक प्रवाती, तातूंत मस्त कॅरेक्टर आसात. पूण जर तर आमी ते उबे करता ते खंडीत जावन बरे आसात ड्रामा. आनी आमकां जायत्यो संगती पवित्र पुस्तकाचे समजोवंक साथ जाता. पूण हांवें वडोल सांगल्या प्रमाणे आमकां सांगाता येवंक आनी खर्च विशेश जाता. आतां दीस वेता आमी चड आनी चड तांत्रीक रितीन आमी मुंदरून वेता आसतना खर्च चड जाता. आनी जर तर बरें मन आसा जाल्यार हें असाध्य न्ही, खंयचें असाध्य न्ही. आनी आमच्या कोंकणी नाटक सभेक तें असाध्य न्हयच, कित्याक म्हळ्यार हांगा बऱ्या मनाचे मस्त कलाकार आसात, तांत्रीक मनीस जायते आसात. ते आमी मुखार 3 ड्रामा रेडी आसात. देखून कोणायकी अंतू मुखार येवंक ड्रामा तयार आसात. देखून एक खेळिल्ल्या वरवीं आमच्या लोकांक धार्मीक चिंतप, आत्मीक चिंतप आनी थोड्या रितीन पवित्र पुस्तकाची समजूण मेळोवंक साद आसा. आनी ह्या मोदेगांत दुबयंत तुमचें एक नाटक जावचार आसा. वय मॅक्सिम पेरेरा आंजेलोर्सो ताच्या मुखेलपणाखाल मार्चाच्या 13 तारखेर श्रेश्ठ याजक कैपास तोय 1 वर 15 मिनटाचो ड्रामा सादर करतात म्हणून म्हाका खबर आसा. आनी त्या विशींत तो म्हणजे लागीं आयिल्लो, थोडो विवर थोडे संपर्क संवाद आमी केला आनी गरजेच्यो संगती ताणें येदोळूच मांडून हाडल्यात म्हूण चिंता. आनी 13 तारखेर दुसरें परिस्थिती बरी आसा जाल्यार हांव चिंता 13 तारखेर थंयचो सादर जातलो दुबयंत. आनी पाद्र्याबाचो हो बूक आसा बाबडताचे दायज म्हणून, हातूंत नाटक आसात 5 नाटक आसात. ताच्या भायर हांगासर एक पट्टी आसा नाटकांची. आमकां आमचो प्रेक्षक वर्ग जायतो आसा आनी जायते जाण आमचे लागीं विचारचे आसा आमकां धर्मीक नाटकां वाड्या फेस्तांक जावन दी या संघ संस्थेच्या वार्षिकोत्सवांक जावन दी. आमीच ड्रामा खेळयता, आमचेच धाकट्या फिरगजांनी या धाकट्या सुवातेनी आमचेच म्हणल्यार डायरेक्टर आसात, आमचेच म्हणल्यार कलाकार आसात. सो जायते फावटी तांकां कळना ड्रामा खंय मेळटात म्हणून. आमकां थोडे फावटी तुमी बरोवन दिता ती सर म्हणून सांगचें आसा. पूण एक उक्तें आपोवणें आसा, पाद्राबाचे धाकटे मोठवें नाटक, मोठवें बायबल नाटक 12 नाटक हांगासर लिस्ट दिल्या. पाद्राबा लागीं दुसरें जायते आसूंक पुरो, पूण ह्या बुकाचेर 12 नाटक आसात. तशेंच धार्मीक नाटक म्हणल्यार व्हड नाटक 17 नाटक आसात हांगासर. आनी हे खंयचेय काळाक लक्ती जाले म्हणल्यार धार्मीक संगती आमी आमच्या काळजांत ते निरंतर आसल्यान खंयचेय काळाक त्यो लक्ती जाले. आनी एक पात्र अभिनय म्हणल्यार एक पात्री नाडकुले 30 आसात हांगासर. सो बरें एक नाटकाचे बंडर्स पाद्र्यावा लागीं आसा. आनी पाद्र्या हांव चिंता तुमी उक्ते म्हणून ते आमच्या कोणाक लोकांक दिवंक तयार आसात. आनी तांचे मिसाव इंटेन्स कित्याक म्हळ्यार नाटकाद्वारे तांणी तांचे सुवार्थाचे ते मिसाव ते मुखार व्हरते आसात. आनी नाटक सभा नाटक आयोजीत करून नाटकद्वारे धर्मीक सदन ते करते आसा. सो 11 हत्ताक आमी येवन पावल्यो. फ्लॉयड नाटक सभेचो उपाध्यक्ष आनी पोरवांच्या कार्याचो तूं एक गुरकार. आमच्या प्रेक्षकांक आमच्या विक्षकांक तुजे तोंड एक आपोवणें. वय बाबडताचें जैत एक अपुर्बाचो नाटक. तुमी सुमेस्तांनी हो नाटक विक्षण करीजे. आतां जर तर तुमकां आतां पोरवां 8 तारखेर तुमकां डॉन बस्कोक येवंक जायना जाल्यार उपरांतले 5 शोज आसात. उर्वांत प्रदर्शन आसा 15 तारखेर, जेप्पू आसा 22 तारखेर, रामाच्या आयतारा बेंदुरांत आसा. देखून सुमेस्तान ह्या नाटकाक हजर जायचे अशें म्हणून आमची विनंती आसा. तशेंच उडपी घरांक शिरवांत एक शो आसा 28 देखून थंयसर तुमी सर उडपी घरांनी जावं प्रो कारकोळकारांनी थंयसर येवन तुमी हो नाटक विक्षण करीचें म्हणून पाद्र्या तर्फेन. तशेंच आमचो कोंकणी नाटक सभेचो अध्यक्ष आसा माणिक बाब रॉकी डिकुन्ना, सगळी कार्यकारी समिती आसा हांचे तर्फेन आनी सर सांजे तर्फेन तुमकां सुमेस्तांक मोगाचें आपोवणें हांव पाठयतां. नाटकाक प्रवेश धर्मार्थ तुमी देखून येवन नाटक विक्षण करचो. मात्र न्ही तुमी हेरांक सांगचें आनी हेरांक तुमी आपोवन हाडच्याक तुमचे लागीं उपकार मागता. वय बरें.
खरंच मग काळाक सूक्त जावन असो नाटक पळोवंक आमचो वीक्षक वर्ग व्हडा संख्येन थंयसर पावतलो म्हूण हांव पातयेतां. फादर येद्रो म्हणसर आमच्या सांगाता रावण ह्या नाटका विशयी आणि तुमच्या नाटक जिणे विशयी नाटक बरोवण्याच्या त्या पैना विशीं आमकां सविस्तर म्हायती दिल्या तुमकां सगळ्या विक्षका तर्फेन हांव तुमचो आभार मानता. देव बरें करूं. तशेंच फ्लॉयड तुवें आमकां हांगासर आयला हितून आनी आमच्या विक्षकांक आनी आमकां सर्वांक तुमी नाटकाक आपयिल्लें आसा आनी नाटकाची सविस्तर म्हायती तें खंयसर प्रदर्शीत जातास आनी नाटकांत कोण सकड आसात कितें सकड आटापता हें सगळें तुवें सांगलें आसाय. ह्या म्हायती खातीर तुकाय तुजोय हांव आभार मानता. मोगाच्यानो हे आसले आयचे कार्यक्रम काल आज आनी फाल्यां मुखल्या दिसांनी मुखल्या सोमारा दुसऱ्या एका विशया सोवे दुसऱ्या नव्या सेरे सोवे हांव हांगासर परत पाटी येतलो. त्या म्हणसर निरंतर मनोरंजना खातीर पळयत रावा दैजिवर्ल्ड TV 24/7. देव बरें करूं. काल आज आणि फाल्यां.